साथ तुगेलो आयकूंक आयलो करचें कितें कळना. सगळ्या दिकांनी सोदलो तुका तूं सोदून लेगीत मेळोना. तूं सोदून लेगीत मेळोना. तूं सोदून लेगीत मेळोना. गोमंतकाच्या ह्या व्हॅलेंटायन डेच्या खासा कार्यावळीत तुमकां येवकार. आयज मोगाचो दीस म्हणजेच व्हॅलेंटायन डे. व्हॅलेंटायन डे हो मोग आपलो आसा तो व्यक्त करपाचो दीस. एक वेगळोच एक वायब्स, एक वेगळोच फिवर, एक वातावरण आहा व्हॅलेंटायनाचें. व्हॅलेंटायन एक्चुली डे जो साजरो केलो गेलो वता 3री शताब्दीन, जेन्ना व्हॅलेंटायन हो संत जालो रोमाक. तेणी मोगाचो प्रचार केलो आनी मोगा खातीर तो सोंपलो. ह्या आयच्या दिसा तो ताका फाशी दिली गेली रोम राज्यान, कित्याक तेणी मोगाचो प्रचार केलो आनी मोग पसरयले म्हणून. मोगाचें मौल्य एक मोगी आनी मोगीच समजूंक शकता. मोग हो आतांच्या काळान खूब कमी जावपाक लागला. त्याचें कारण म्हणजे द्वेष, राग हो खूब जाता आनी मोग कमी जावपाक लागला. आयज हांव आसा ह्या मिरामार हांगा सगळे कॉलेजींचे कॅम्पस आसता ताका लागून ही आयची तरूण पिढी कसो आपलो मोग व्यक्त करता काय. कारण 3री शताब्दी म्हणजे 1700 वर्साच्या पयलींची गजाल आनी आयज 2023 म्हणजे वॉट्सअप, 3G, इंटरनेट, इंस्टाग्राम ह्याचो सगळो जमानो आसा. फास्ट लायफ आहा. हितून तेंचो व्हॅलेंटायन कसो डे ती कॉलेजीन साजरो केलो गेलो वता तो आमी व्हॅलेंटायन डेच्या दिसा भुरग्यां कडल्यान आयकून घेवया तेंची कितें मतां आसा ती. स्टार्ट केले स्टार्ट केले तुजें ओपिनियन कितें व्हॅलेंटायन डे बद्दल, कितें सेलिब्रेट करचो और तुजो व्हॅलेंटायन कितें आसतलो? Okay, so my opinion would be that it shouldn't be only celebrated with a lover. It could be your friends, maybe your family, or maybe anyone else. Valentine's Day is not only about a girlfriend and a boyfriend or a couple. It can include anyone. So I think if you have family, please do go. If you are single, please go with your family and celebrate it the way you want. Have fun. Happy Valentine's Day in advance. कांय लोक अशे आसता की फक्त लवरा बरोबर न्हू किंवा पेरेंट्स किंवा आपलो जो कोण जवळचो आसा, लागचो आसा त्याच्या बरोबर सुद्दां व्हॅलेंटायन डे साजरे करतात. Valentine Day is not just celebrated for one day. I know it's a day of love, but it's not for the one day. It's like have to be for every life, like how you celebrate like for Mother Day. I mean, they are like comes only for one day. It's not for one day. It has to for the whole year. So I don't believe in this one Valentine week or Valentine Day. So yeah, that's my opinion. Nicely spoken, nicely spoken. She not celebrating only one day. Cut. My English is a little bit low, no? So you tell your opinion about Valentine. Valentine's Day, you don't always have to spend it with the boys. We can go together, Galentine's. Yeah. You all are singles. You don't have boyfriend and you concentrating on studies. Okay. म्हाका दिसता हांव रॉंग हितून येयलो. हांगा सगळे सिंगलूच मेळ्ळा म्हाका. खंय तरी कपल बीन अशी दिसना दिसता टोके. ना होच एक्चुली प्रॉब्लेम आहा. सद्याक इतले प्रायवेट जालेल्या कपल अशी ग्रुपान रावना कशी दिसता. ती पयस रावता कित्याक तेंचे एक सिंगल एक वेगळे लायफ चालू आसता. तेंच्या ओन जगान आसता ती. हय मगो. Yes, true. Cut. व्हॅलेंटायनाचे वायब सध्या बरेच कॉलेजींच्या भायर दिश्टी पडटा. म्हणजे एक वायब सुद्दां रंग चडलेलो आहा व्हॅलेंटायनचो. एक भुरगो मेळ्ळा बरो न्हेसोन येयला, ताका विचारया की बाबा कोण मना म्हणून इतलो न्हेसोन येयला काय, तूं कितें सेलिब्रेट करता काय ना? हांव करना रे. आज मरे चलयांच्या फाटीला वचप म्हणल्यार वेस्ट ऑफ टायम. ही चलयां मरे डिसलॉयल सारकी. म्हजो लास्ट व्हॅलेंटायन म्हज्या बेस्ट फ्रेंडा बरोबर चीट करताले म्हजो गर्लफ्रेंड म्हणून हांवें तें आतां सोडून दिलां. आतां फक्त मोग ना, आतां फक्त फोग जाय म्हाका. Cut. हायडींग जमाना जाला. वॉट्सअप चालू आहा, फेसबूक. पयलीं प्रेमपत्र बाबा फ्रेंडांक सांगप जातालें की बाबा म्हाजो हेजेर मोग आहा, सेटिंग करता रे काय ना. आयज हें लिपयता म्हणजे प्रायवेटली सगळें चालू आसता अशें दिसता म्हाका. Cut. ह्या कॅम्पसाचें वातावरण म्हाका खूब आवडलें. सद्या हो व्हॅलेंटायनचोच रंग हांगासर सगळो दिसता आमकां. वायब्स आसा हांगा. चेडवां मेळ्ळा तांकां विचारया की बाबा तेंचें कितें ओपिनियन आहा, तुमचें कितें मत आसा गो? आमच्या खातीर व्हॅलेंटायन्स डे इज waste of time, waste of money, and I think it should not be celebrated. व्हॅलेंटायन्स डे कित्याक म्हणून सेलिब्रेट करप? एज अ कपल्स फ्रेंडशिपानूय आमी आतां सेलिब्रेट अशें करतात. व्हॅलेंटायन्स डे कित्याक? व्हॅलेंटायन्स डे कित्याक? व्हॅलेंटायन्स डे कित्याक? Cut. या व्हॅलेंटायन्स डे कित्याक? जेन्ना तुमी
एवरी डे एकामेकाक स्पेशल फील करपाक शकता जाल्यार एक स्पेसिफीक डे आसपाक जायना की बाबा हां आयज व्हॅलेंटायन्स डे आयज आमी अशें सेलिब्रेट करया. कितें तुमी सामकी फ्रेंडा म्हणून हे सगळ्यांनी ना ना ते ना म्हणटा म्हणून तेय ना म्हणजे कोणाचेंच उत्तर हय अशें ना. मोग आसा जाल्यार 365 डेज आसपाक जाय. एक दीस स्पेसिफिकली डेडिकेट करून कितें म्हणून फायदो. सो थ्रू आउट द इयर इट शूड बी अ व्हॅलेंटायन्स डे. पूण मोग जो आसा पळय तो फक्त सेलिब्रेटूच करपा खातीर असो ना. म्हणजे तो जो व्हॅलेंटायन डे येयला 14 फेब्रुवारी तो म्हाका दिसता एक थोडे आसता जे सांगपाक पावना. म्हणजे तेंचो मोग व्यक्त जावचो ह्या खातीर एक स्पेसिफायड डेट आसा जेन्ना व्हडलो तो रोमाचो संत तेणी मोगा खातीर सॅक्रिफायस केलें आनी मोगाचो प्रचार केलो म्हणून एक हो दीस साजरो केलो वता. सो तुमचें कितें म्हणणें लोकांनी व्यक्त जावचें मोगा खातीर? ताणें आपलो जीव दिलो मोगा खातीर. दॅट शूड बी रियली सॅड. इट शूड नॉट बी सेलिब्रेटेड एज अ डे ऑफ लव. बाबा कितें व्हॅलेंटायन डेचें कितें उलयता तूं? आमी सिंगल मरे बाई एक लॉच करता आमची. पूण आसा बीन मनान म्हणजे टीव्ही वयल्यान ताका पावतलें की बाबा तूंच म्हाजें मोगी म्हणून एक हिंट नाल्यार एक मॅसेज दी केल्यार कविता म्हण. कविता 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 कोण रे? कविता म्हण. कविता 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 कोण रे? इनडायरेक्टली हिंट दिला ताची कविताच म्हणून कोण तरी आसा. कविता नांवाची बरी नासतली. ना पूण पूजा आरती तशें म्हणपाक भरपूर जाण आहा. नांव गेला बरें ना एकट्याचें. कविता कविता कविता. तुमचें कितें ओपिनियन आहा? सद्या आतां तुमी बरी ह्या मॉडर्न हितून तुमी साडी बिडी न्हेसला कल्चराक फॉलो करता अशें दिसता. पूण तुमचें व्हॅलेंटायन डे बद्दल मत कितें आसा? तितून आमचे म्हटल्यार आमी तितली इंट्रस्टेड ना बिकॉज आमी एक तर रिलेशनशिपान ना आनी सेकेंड थींग म्हटल्यार ते वेस्ट ऑफ मनी वेस्ट खूब जाता बेस्ट विदाउट रिजन. व्हॅलेंटायन डेज म्हणल्यार एकूच दीस लायक वी कांट सेलिब्रेट वन डे. लायक लव इज लायक थ्रू आउट द लायफ सो वी नीड टू सेलिब्रेट इट एवरी डे. सो म्हणल्यार व्हॅलेंटायन्स डे म्हणल्यार एकूच दीस ना. वी शूड सेलिब्रेट इट एवरी डे. सो आय थिंक दॅट एकूच दीस सेलिब्रेट करपाचें मागीर इट्स नॉट वी कांट नो. सो वी शूड सेलिब्रेट इट एवरी डे. सो दीस इज माय ओपिनियन. तुजो जो कोण लव्ड वन आसतलो तेच्या बरोबर तूं डेली एज अ आपलो व्हॅलेंटायन. येस 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 या. तुमी कितें सिंगल काय? हांव कमिटेड. चडशी चेडवां आमकां सिंगलूच मेळटा आनी आपले बरे विचार सांगता ती. हे कितें म्हणजे गुलाब स्पेशल व्हॅलेंटायन डे दिसा हय आसा कोण व्हॅलेंटायन? ना रे बाबा कोण नाही. तुजो कितें मॅसेज बीन? एन्जॉय करा रे. एन्जॉय काय ना मोग करपाचो जाता तसो आसा तशी लायफ जगपाची. तितून काय रिस्ट्रिक्शन्स ना सद्याक. सो आसा तशें एन्जॉय करपाचें आनी कोणाक काय म्हणप ना त्या टायमार. फॉरेन ट्रेडिशन तो जो हांगा आतां इंडियान फॉलो जाता इल्लो इल्लो करून फॉलो अप वेस्टर्न कल्चर कायंड ऑफ तो. सो आमच्या आतां इल्ले इल्ले करून ग्रोथ जाता तितून व्हॅलेंटायन्स म्हणून. सो इतके काय व्हडले मेजर हे ना चेंजीस तितून. वेस्टर्नांतल्यान इल्ली संस्कृती व्हॅलेंटायन डे पूण तूं कल्चरल न्हेसलेलें म्हाका दिश्टी पडटा. तुजे कितें विचार आहा व्हॅलेंटायन डे बद्दल? सो म्हाजे प्रमाणे लायक मोग आसता पळय तो एकूच दीस आसना. तो सदांच आमी लायक प्रयत्न करपाक लायक दुसऱ्यांक सांगपाचो दाखोवपाचो ते लव केअर फिलिंग्स आसा पळय ते सदांच दाखोवपाक. एक दिसान मोग तूं लायक फिलिंग्स आपले एक्सप्रेस करता दॅट इज नॉट यू नो व्हॅलेंटायन. एंड भायरसून जे पळय ती संस्कृताय आसा पळय हांगा हाडी ती दॅट इज नॉट अवर संस्कृताय. ती आमची संस्कृताय न्ही एक्चुली. सो म्हाका दिसता मोग आसा पळय तो मनांतल्यान आसपाक जाय आनी डेली आसपाक जाय. जो कोण व्यक्त जायना पळय तेच्या खातीर हो व्हॅलेंटायन डे दीस आसता. सो तेजेर कितें तुजें म्हणणें? पळय मेन म्हणजे लायक भायली संस्कृताय हांगा हाडिल्ली आसा रिगार्डींग कितें आसूं तें शिक्षण आसूं कितें आसूं. बट हांगचे मॉडर्न वर्ल्डान ती संस्कृताय चड बरी दिसता रादर दॅन दीस. हें सुद्दां तूं खरें बरें उलयलें कित्याक ना ते सुद्दां आतां आमचे फॉलो करपाक लागला ट्रेडिशन. दे गो फॉर दॅट इज मोर अट्रॅक्टीव दॅन दीस. दे फील लायक हेजें म्हणणें आसलें की आपल्या कल्चराक फॉलो करप. जे आमचें कल्चर आमची संस्कृतीन आमकां कितें शिकयलां आनी ते न्हेसला जे गेटअप आहा तो सांस्कृतीकूच दिसता आनी तेणी मॅसेजूय सांस्कृतीक दिला.
आमी मिरामार कॉलेजींच्या भायर कॅम्पसाच्या भायर उबे आसा आनी म्हाका एकटो आतां स्टुडंट मेळ्ळो आसा तेजें ओपिनियन आमी जाणून घेवया की तेजें कितें मत आहा आयच्या मॉडर्न जो व्हॅलंटायन डे साजरो केलो वता तेजें कितें ओपिनियन आहा तें. म्हाज्या हिसपान काय आसना व्हॅलंटायन देवळान वचप आनी पांया पडूंक जाय सकाळचे आनी काय आसना स्टडी फोकस ऑन युअर स्टडीज माय फ्रेंड्स. पूण थोडे लोक गर्लफ्रेंड मेळचे म्हणून देवळान वयता पण तुमचें कितें म्हणणें गर्लफ्रेंड मेळचे म्हणून देवळान वयचें की बऱ्या खातीर किंवा आपल्या शिक्षणाचेर ताचो प्रभाव पडचो म्हणून. आपल्या शिक्षणाच्या खातीर वचोंक जाय फकत अँड फोकस ऑन युअर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू. करात बट नॉट इन लायक अशे घाणेरे वेनी करूं नाका अशें म्हणटा हांव. हो गूड मेसेज की घाणेड्या अर्थान जावचें न्हू अशें बरो मेसेज दिलो की व्हॅलंटायन डे इट्स अ लव सारको काळजासावन मोग करचो असो आसा. हां तशें आसा आनी अशे आतां टिवीन बी पिक्चरान बी दाखयता अशे घाणेरे कशे अशें तशें ना अशें सिम्पली यू कॅन डेट ऑर डू समथींग अशें तशें आसूं जाय. हो एक खरो बरो संदेश आहा एक्चुली की वायट अर्थान व्हॅलंटायन डे व्हरचो न्हू. तो एक बरो दीस आसा जे आपले फिलिंग्स एक्सप्रेस करपाचे दॅट तुमी एक स्पेशल पर्सनाक लागून लव करता ते सगळे एक एक्सप्रेस करपाक एक तो एक बेस्ट डे असो म्हणटा तसो. हॅलो मायक टेस्टिंग. आमी आतां पावले ऑफिसान पळोवया तेंचें कितें रिएक्शन आहा तेंचें कितें ओपिनियन आहा तें. आमी पळयलें खूब जाणां जीं आहा ती आयज आपलो प्रेम व्यक्त करपाक इम्प्रेस जायनालो आसता तर खुबशे आमकां अशे चेहरे मेळत जाताले. तुजें कितें मत आहा गो प्रेमा बद्दल किंवा व्हॅलंटायन डे बद्दल? प्रेम म्हटल्यार इन अदर वर्ड्स लव इज इन दी एअर सो काय म्हणू शकना बिकॉज अजून पावत प्रेम जावंक ना. तूं सामकें हर्ट जालेलें आहा बीन मोगान बीन म्हणून तूं उलोवपाक सोदिना? आसूं शकता बट म्हाका काय उलोवपाचें म्हाजो व्हॅलंटायन आजून ना. कोण आसल्यार एक ताका सोदा ते काणकोणचे काब दर आमच्यान येता हांगा. मोग खूब बरो आसता म्हटल्यार एक्चुली खुबश्या जाणांक म्हटल्यार आवय बापायचेर आसता पार्टनर्स स्पेशली पार्टनर्सांचेर आसता अशेंच ना कोणाचेरय जावं शकता कसोय जावं शकता आनी तो खुबश्या गजाली सारकेय करूंक शकता आनी थोडेशे गजाली जे हेट्रेड जेलसी आसता तांकां मातसो सायडीक दवरून मोगाची गजाली खूब जावंक शकता. संजना मोगा बद्दल 2 विचार किंवा तुज्या व्हॅलंटायन डे बद्दल कोण आसा बीन? म्हाजो सदांच व्हॅलेंटायन्स डे आसता. फाल्यां सकाळीं उठतले आनी फोन करतले विश करतले हॅपी व्हॅलेंटायन्स डे म्हणटले ऑफिसान येवपाक भायर सरतले असो दीस वयतलो. मॅडम तुमचें कितें मत आसा व्हॅलंटायन डे बद्दल? तुमचो कितें खास आसा व्हॅलंटायन आयचो ह्या वर्साचो बी? तसो खास काय ना नॉर्मल एज युजल. सदांच व्हॅलंटायन? म्हाजो ऑलवेज व्हॅलंटायन. तुजें कितें आसा व्हॅलंटायन डे बद्दल उलोवपाक? कितें तरी सांगपाचें आहा तुका व्हॅलंटायन डे बद्दल? व्हॅलंटायन्स डे हो सदांच आसता अशें हांव म्हणटा. एकामेकाचेर मोग करपाकूच जाय आनी राग बी सगळें सोडून म्हाका दिसता की मोग हो डेली तिकून दवरुपाकूच जाय. हॅपी व्हॅलंटायन्स डे. IT डिपार्टमेंट खरें आपले तंत्र विज्ञानाच्या ते जगान आसता मोगाचो बीन तांकां विचार करपाक मेळटा वेळ आसा काय विचार IT डिपार्टमेंट? मोग म्हटल्यार असो म्हटल्यार मोग रे मोग म्हटल्यार असो म्हटल्यार मोग रे. तुजो कित्याचेर मोग आसा? म्हाजो म्हाज्या आवय बापाचेर मोग आहा आनी अशें हांव आजो सिंगल आसा अशें म्हटल्यार दुसरें अशें हांव जेच्यार मोग करता न्हू तेज्या वरसून अशें एक्सपेक्टेशन आसपाक जायना. मागीर जंयसर एक्सपेक्टेशन आसता न्हू यू हॅव टू एडजस्ट वीथ म्हटल्यार जेच्यार तुवें मोग करता न्हू तुका एडजस्ट करपाचें पडटा रे. म्हटल्यार तेच्या कडचे तूं जेन्ना एक्सपेक्टेशन हें करता बाय चान्स फुलफील ना जाल्यार तूं हें जाता मागीर ते तेज्यात कितें कितें जाता. आयज व्हॅलेंटायन डे 14 फेब्रुवारी हो दीस मनयतात. मोगाचो संदेश आशिल्ले कार्ड फुलां चॉकलेटी धाडून दुसऱ्या मनशां कडेन वा लोकां कडेन आपलो मोग उक्तावपाचो हो दीस. पूण ह्या दिसाचें नांव व्हॅलेंटायन डे अशें कित्याक पडलें आनी हो दीस मोगाचो दीस म्हण कित्याक मनयतात हाच्यो जायत्यो काणयो आमकां आयकुपाक मेळटात. पूण हे विशीं एक काणी संवसारभर फामाद आसा ती म्हणल्यार सांत व्हॅलेंटायन्साची.
व्हॅलेंटायन्स हो 15व्या शेंकड्यांत रोमांत पाद्री आशिल्लो. रोमाचो सम्राट दुसरो क्लाउडियसाका झुजपा खातीर व्हडा प्रमाणात सैनिकांची गरज आशिल्ली. पण ताका लग्न जावंक नाशिल्ले सैनीक मेळना जाले. लग्न जाल्ले सैनीक झुजपाक निरुपयोगी आसात अशा मतांचो सम्राट आशिल्लो. देखून ताणें लग्नाचेरच बंदी घातली. हो लोकांचेर अन्याय जाता अशें व्हॅलेंटायन्साक दिसलें. देखून ताणें नेम मोडून गुपीतपणान लोकांची लग्नां लावपाक सुरवात केली. क्लाउडियसाक जेन्ना हें कळ्ळें तेन्ना ताणें व्हॅलेंटायन्साक बंदखणीत घातलो आनी ताका मरणाची खास्त फर्मायली. थंय ताका जेलराच्या चलयेचेर मोग जालो. जेन्ना व्हॅलेंटायन्साक फाशी दिवपाक व्हेलो त्या दिसा ताणें हे चलयेक मोगाचें पत्र बरयलें. ताचेर आशिल्लें तुज्या व्हॅलेंटायन्सा कडल्यान आनी ताची स्वताची सय. हो दीस आशिल्लो 14 फेब्रुवारी. पूण हेच वैशिश्ट तारखेक व्हॅलेंटायन्स डे आसप ही एक सामकी पोरणी परंपरा आसून ती रोमांत उत्सवांतल्यान निर्माण जाल्या अशें मानतात. तेन्ना रोम देशांत फेब्रुवारीच्या मध्याक लुपारकालिया नांवाचो उत्सव जातालो. रोमान लोकांची ही वसंत ऋतूची सुरवात. ह्या उत्सवाचो एक भाग म्हण चले एका पेटुलांतल्यान चलयांची नांवां काडटात अशें मानतात. ताच्या ह्या फेस्ता वेळार ते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आसताले आनी केन्ना केन्ना ताची लग्नाय जाताली. उपरांत इगर्जेंत हो उत्सव क्रिस्तांव समाजाचो उत्सव म्हूण मनोवपाची इत्सा जाली आनी सेंट व्हॅलेंटायनाचो उगडास करपाक ह्या उत्सवाक ताचें नांव दिवपाचें इगर्जेन थारायलें. ल्हव ल्हव लोकांनी आपली मोगाची भावना उक्तावपाक स्टेट व्हॅलेंटायन्स हें नांव वापरपाक सुरवात केली अशी एक काणी फामाद आसा. पयलो व्हॅलेंटायन्स डे 496 वर्सां जालो अशें मानतात. अमेरिकेंत तशें ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया हो दीस लोकप्रिय आसून अर्जेंटिना, फ्रांस, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया आनी हेर देशांनी हो दीस मनयतात. फिलिपिन्स देशांत तर हो दीस लग्नाचो वर्धापन दीस म्हूण मनयतात. फिलिपिन्सांत 14 फेब्रुवारीक शेंकड्यांनी जोडपी सामुहीक लग्न करतात. ह्या दिसाक आनिकूय कितल्योश्योच काणयो जोडल्यात. काणयो कितल्योश्योच आनी कितेंय आसूं पूण हो दीस मोग उक्तावपाचो दीस म्हूण मनयतात हें मात निश्चित. देखून आयज तुमच्या आवडीच्या मनशाचो उगडास करात आनी उक्तायात आपलो मोग. आनी हय, समज तुमकां फुडल्यान न्हयकार आयलो जाल्यार तोवूय मना काळजानसून मान्य करात. कारण राग दुस्वासा परस मोगाक खूब बळगें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ये वैलेंटाइन डे वैसे तो ये अंग्रेज़ों का त्यौहार है लेकिन ये कि आपको पता ही है अब ये लोग मनाने लगे हैं. अब अपने वाइफ को कह लो या गर्लफ्रेंड को कह लो, उनको खुश करने के लिए, एंजॉय करने के लिए इस तरीके से मनाते हैं बस. और हम भी इसीलिए आए थे, लेकिन बट हमारी 14 को रिटर्न है. बस इन्होंने मुझे वैलेंटाइन डे गिफ्ट यही दिया है कि मेरे को गोवा घुमाने ले आए. कट 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 कट. क्या आप वैलेंटाइन मनाने गोवा आए हो? Yes. तो क्या कहना चाहोगे? कैसा लग रहा है गोवा में आके? ಗೋವಾ में अच्छा लग रहा है. ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳೇ. ಸೊ ನಮಗೆ 14th ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 2 days ಬಿಫೋರ್ ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. आप क्या कहना चाहोगे? Actually, we are basically we are from Karnataka. We belong to each other. Okay, we have our own pharmacies. तो 14th is Valentine's Day. अब हमको आने को टाइम नहीं मिला ना. एक दिन 2 दिन पहले ही आके कल से हैं गोवा में और 1 दिन 2 दिन रहेंगे फिर जाएंगे. गोवा इज़ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस. मतलब आपकी बीबी को आप क्या गिफ्ट करना चाहोगे? वैलेंटाइंस डे को रिंग दे देंगे. हाँ, 100%. I want to say the Valentine should be celebrated with the parents, not with the girlfriends.
because the parents are the most important feelings of the world, not the girlfriend, in my opinion. तो आप अभी अपना वैलेंटाइन पेरेंट के साथ मनाने वाले हैं? No, I have no parents, but my wife is everything for me, and I am celebrating the Valentine with my wife. I have already ordered a beautiful dress for her, so He gifted me a big gift. It was a big surprise. A few days back, it was our first anniversary, so he gifted me very nice things. I just love you and I'll care for you so much. Love is only care and support, that's it. Respect, you say? it is a bond of togetherness and you can say body and soul together. वो बहुत प्योर था, अभी का प्योर नहीं है, अभी शो ऑफ ज़्यादा हो गया, अभी नहीं. सारी चीज़ों को शो ऑफ ज़्यादा हो गया है, वो इतना रियलिस्टिक नहीं लगता है. ऐसा नहीं लगता है कि दिल से आ रहा है एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, वो लगता है दुनिया के दिखाने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं. बहुत अच्छा लगता है और हम हरियाणा से हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है हमें कि गोवा इज़ ए पीसफुल एंड टूरिस्ट प्लेस. ओके. वैलेंटाइन डे पहले नहीं, रिवाज ही नहीं था. ये तो अब बच्चों ने एक शो ऑफ कर दिया है कि ये है कि वैलेंटाइन डे मनाना है. अदरवाइज तो पहले कहाँ होते थे. तो अब ज़्यादा लोग फॉर्मेलिटीज़ में ज़्यादा आ गए हैं, जो कि क्या है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, सेविंग कम हो रही है. पहले लोग सेव करते थे और उसको अच्छे यूज़ करते थे. अब जितना बच्चा कमा रहे हैं ना उतना वेस्ट कर रहे हैं. आपके ज़माने में कैसा था? हमारे ज़माने में था ही नहीं, वैलेंटाइन डे था ही नहीं. और आपके पति ने आपको कैसा प्रपोज किया? कैसे प्रपोज किया, बस जब मेरी मैरिज हुई ना तो बस हम शिमला गए थे एज ए हनीमून के लिए, बस इतना ही था. बाकी बड़े रिजर्व से रहते थे. फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, तो कहीं जाने आने भी नहीं देते थे. पर्दा सिस्टम भी था. तो अब ऐसा नहीं है. अब थोड़ा अभी का वैलेंटाइन आपको अच्छा लगता है? अच्छा क्या लगता है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, मतलब अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं. व्हॅलेंटाईन प्रेमाचा दिवस असतो. तर ऑब्वियसली माझ्या पार्टनरसोबत मी आलो आहे गोव्याला. आय एन्जॉय एनी हाऊ, म्हणजे जसं जमलं तसं गोव्यामध्ये. याच्या आधी पण आलं आहे, पण मी पहिल्यांदा माझ्या वाईफला पण आला आहे. आणि काही सरप्राईज केलं आहे तसं मला सांगू नाही शकणार आता. बघा, मी पण न्यूली मॅरिड आहे, मला पण तेवढा एक्सपिरियन्स नाही आणि म्हणजे एवढं काही मला एक्सपिरियन्स नाही की मी दुसऱ्यांना एक सजेशन देईन. पण जेवढं मी या 2 वर्षात एक्सपिरियन्स केलं आहे की बस एकच गोष्ट, यू शुड बी लॉयल टू युअर वाईफ ऑलवेज. यू शुड लव्ह हर इन एनी वे, इन एनी कंडिशन, ऑलवेज बी विथ हर. बस. मी पहिल्यांदाच गोव्याला आली आहे मिस्टरांसोबत. मला थँक्यू म्हणायचं आहे. मला देवाने मला एवढा छान नवरा दिला आहे जो माझी खूप केअर करतो. आणि मी खूप थँकफुल आहे देवाला. खूप एन्जॉय करायचं आहे मला आणि डेली वर्क खूप असतं आम्हाला, त्यामुळे एकमेकांना वेळ देता येत नाही आम्हाला. म्हणून आम्ही खास वेळ काढून आलो आहे आणि फर्स्ट टाईम मी गोव्याला आले. ही माझी बकेट लिस्ट होती आणि ह्यांनी कायम माझ्या सगळ्या बकेट लिस्ट आतापर्यंत कंप्लीट केल्या. ही त्यातलीच एक आहे, त्यामुळे मी खूप एक्सायटेड आहे. हॅपी व्हॅलेंटाईन डे माय डिअर अभी. गोव्याला आली 14 फेबसाठी म्हणा. तर फर्स्ट टाईम आली मी व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने आणि ते पण यांच्यासोबत आली. तर तो स्पेशल राहीलच माझ्यासाठी. काही प्लॅन असो ना असो, आम्ही दोघं सोबत आहोत. कॉमन इतना भी नहीं है, पर इसीलिए वैलेंटाइन डे मनाने के लिए हम गोवा आए हैं. अदरवाइज तो हम तुरंत ही आ जाते शादी के बाद. हमारी शादी को 2 महीने ही. ओके, सो आप स्पेशली वैलेंटाइन डे मनाने के लिए गोवा में आए हैं. हाँ. सो आपने गोवा ही डेस्टिनेशन क्यों चुना? बिकॉज हमने सोच रखा था पहले से कि हम हनीमून पे यहाँ जाएंगे और मतलब आ भी गया समय ऐसा कि वैलेंटाइन है तो सोचा साथ में ही कर लेते हैं. तो बस प्यार ही प्यार है और कुछ नहीं है. 14 फेब को एक देखो एक लव बर्ड्स के जैसा रहता है. हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को प्रपोज करना. तो मैंने कैंडल लाइट डिनर बुक किया है और प्राइवेट याच बुक की है मैंने. तो वो सब सरप्राइज था, लेकिन अभी आपने बता दिया, मुझे इनको बताना पड़ा. तो 14 फेब एक ऐसा है कि आप किसी से कितना प्यार करते हो, उसको कैसे केयर कितनी करते हो उसके लिए. लाइफ एक ईयर में एक ऐसा
प्यार की बताने का एक डे है, प्रपोज करने का एक डे है, किसी को किसी के दिल में प्यार है तो उसके लिए यही बोलना चाहूँगी 14 days जस्ट फॉर सेलिब्रेशन। कट 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 कविता 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 आमी पणजेची काय कॅम्पस कॉलेजींचे भोंवले, थंयच्या भुरग्यांची आमी मतां जाणून घेतली, कित्याक यंग पिढी आसा आनी व्हॅलेंटायन डे सद्या हो वीक चालू आसा, मोगाचे दीस चालू आसतले म्हणून तेंचे कितें विचार आहा मॉडर्न पिढीचे तुमच्या पर्यंत पावपा खातीर नियाळ आसलो बारीक, पूण चडशी जी भुरगीं आसली ती शायी आसली, लजताली, कित्याक हो वॉट्सअप जमाना, फेसबूक, इंस्टाग्राम आपल्या भितरूनच आसता, ती खुल्ल अशी जायना असो आमकां प्रकार पळोवपाक मेळ्ळो. आनी एकूण व्हॅलेंटायन विकाचो हो जो खासा कार्यावळ आशिल्ली गोमंतकाची ती तुमच्या पर्यंत पावपाचो एक ल्हानसो प्रयत्न केलो. आयज आमी हांवें आनी आमचो रिपोर्टर गौरीश परब आमोणकर हेणी सगळ्या लोकांची मतां जाणून घेतलेलीच आसात. जाल्यार तुमी सुद्दां तुमचे जो मोगाचो मनीस आसा तेजे कडेन आपलो मोग व्यक्त करात. हॅपी व्हॅलेंटायन डे. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईत, वर्षा आश्वेकर.